सुमूल डेअरीचे क्वालिटी टेस्टिंग दूधकारांक बांधला। पिड्ड्यार दुधावेल्यान ठाणे सत्तरीचे दूधकार आणि सुमूल डेअरीचे वाजला। वाघेरी दूध सोसायटीच्या दूधकारांचे दूध पिड्डेर म्हणून सुमूलान रिजेक्ट केले उपरांत वाद जाला। दूधकार म्हणतात दूध सारकें आसा, मात सुमूल मुद्दम घेवंक तयार ना। सुमूल म्हणतात त्या दुधात गाभण्या गायचे दूध आशिल्ल्यान सगळेंच दूध पिड्ड्यार जाल्लें। ठाणे सत्तरीच्या वाघेरी स्वयंसहायता बचत गटाच्या दूधकारांचे दूध शुक्रारा सुमूल डेअरीन घेवंक ना। मात दूधकार म्हणतात सुमूलान खंय पयलीं मोठ्यो मोठ्यो गजाली सांगल्यो आनी आतां खंय एक एक नाटकां करतात। पिड्ड्यार दूध दूधकारांनी वतनूय दाखयलें। जर माझा असो की आम्ही जे दूध जे काढता ते आमकां जर वरा ये केल्यानंतर डॉक्टर सांगता आमकां की ते 7 महिने जाल्या उपरांत 6 महिने जाल्या उपरांत दूध कमी करूंक जाय, मग पुढे तुम्ही काढू नका। आणि तसेच आम्ही ते दूध आम्ही घालून डेरीक सोदिना, कित्याक तर आमकां प्युअर रेट मेळटा म्हणून आम्ही दूध घेवन येता। अशें जर दूध आम्ही घातलें जाल्यार दूध आमचे बाकीचे पिड्ड्यार जातलें हे आमकां समजता। सरकाराकडे जे आमचे नुकसाणी जाल्या, जी आमचे हांगासर दूध तेंच्यांनी पाड केलें ती आमकां भरपाई तेंच्यांनी दिवची। आणि जर तेंच्यांनी चलोवंक जमना डेअरी जाल्यार तेंच्यांनी बंद करची, कारण आमी गोवा डेअरी जावंक शकता। हीच ना समूल तेन्ना थंयसून आमी एवढे गेले कित्याक हांगा रेट बरी मेळटा आणि आज तेंचे मशीन सुद्धा सारखे ना। एक मेंबरना असं म्हणजे 7 महिने झालेले म्हणून तो घालत होता, त्याच्यानंतर त्यांनी सोडून दिलं, तरी मग खराब व्हायचं नाही तरी आणि परत खराब। लयत लय 41-40 रुपये आजच्या ट्रॅक शीटवर बघितलं तर 40 रुपयाच्या वर नाही। आणि म्हशीच्या दुधाची ही रेट झाली आणि गाईच्या 26 रुपयाच्या वर जात नाही। आणि गोवा डेअरी आणि सुमूल डेअरी ह्याच्यातला फरक काय? मग आता लोक सोडून जाणार, सोडून जाऊ दे, गेलं म्हणून काय नाही, गोव्याचं दूध गोव्यात गेलं म्हणून काय वाईट वाटत नाही आम्हाला। कारण सुमूल हे कशासाठी आलं आणि काय करतं हे त्यांनी सांगावं। 40 आता खूप कमी झालंय, काल 7 जण गेले सोडले त्यांचे गोवा डेअरीत गेले, त्याच्या पहिली एकदा चेकिंग गेले त्यांना थोडे जण गेले। सुमूलाक मात दूधकारांचे आरोप मान्य नात। हे बचत गटाचे दुधात खंय सदांच गाबण्या गायचे दूध कांय दूधकार मिक्स करतात, ताका लागून सगळेच दूध पाड जाता। तांकां सांगून पसून खंय ते तशेंच करतात म्हूण निमणे शुक्रारा तांचे दूध सुमूलान घेतलेंच ना। म्हणजे फार्मर डेव्हलप जावपाक सोदना, फार्मर हांगासर फक्त हेच करपाक सोदता, हांव क्लिनस करून हाडपाचे आणि गायांचेर बी आपले लक्ष दिवपाचे। बाबा खंयचे गाय हिटार आसा, गरमेर येता जेन्ना गाय तेन्ना तेंचे आल्कोहोल येवंक शकता दुधाची। गाय जोर येयलो जाल्यार बी आल्कोहोल येवंक शकता। गाय समज काल जोर येयला आनी ताका अँटीबायोटीक इंजेक्शन मारलेलो आसा आणि तेतून सुद्धा दुसऱ्या दिस दुधाचे परिणाम येवंक शकता। थोड्या लोकांचे अशें आसा की गाय दूध दिना म्हणून इंजेक्शन मारता गाय आणि ते दूध काढता, तेतून भी अल्कोहोल येवंक शकता। ध्यान नहीं था या उनको अवेयरनेस 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली चेकिंग कर रहे हैं, बराबर वही फार्मर का, वही ग्रुप ऑफ फार्मर्स का। तो उसमें से अगर दूध खराब मिलता है वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं, और हमने लिया भी। अब तक पास्ट में भी काफी बार उनका खराब दूध आया था, हमने ले लिया, उसका पेमेंट भी दिया है, बराबर उसका कोई लॉस नहीं किया है, अभी तक लॉस नहीं दिया। आज भी एम्प्टी स्टेटमेंट लेके आया हूं मैं पेमेंट का, पूरे मंथ का पेमेंट उनको दिया है। लो वाघेरी का मनी ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफिशियली बैंक थ्रू जो हम पेमेंट देते हैं उनको, ये वाघेरी स्वयं सहायता बचत गट, ये सोसाइटी कोड 3516, ये उनका पेएबल अमाउंट है। उसमें से एडवांस दिया था नहीं दिया था, तो अभी अमाउंट इतना दिया है हमने, दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन बैंक अकाउंट। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लॉस? फार्मर को 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं काटा है, उन्होंने खराब दूध दिया है, हमने पेमेंट दे दिया है, पूरा प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते वो लोग भी। सुमूलाचे क्वालिटी टेस्टिंग परवडना जाल्ल्यान आता हे दूधकार ते दूध गोवा डेअरीक घालूंक सोदतात। म्हणजे गोवा डेअरीक कसलें दूध चलता? गोवा डेअरीच्या सोसायटीनी क्वालिटी टेस्टिंग ना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। GA07 G0245 सबंद दक्षिण गोंयांत पुलिसांची ही एकूच हर्सव्हॅन चलता आणि फाटली कितलीच वर्सां जाली एकूच ड्रायव्हर ती चलयता। धड लायट ना, भितरल्यान गाडी काबार, हांगा थंय सुतल्यो गाठावन आपली ही अस्थिपंजर गाडी हे पोतावयल्यान ते पोतामेरेन कशी तरी धांवडायतात, तिका मुक्ती ना। गाडयेची परिस्थिती सापूच पळोवपाची ना। लोकांक मसुंडींनी व्हरता व्हरता ती बाबडी मसुंडीच्या वाटेर चल्ली, मात तिका मुक्ती ना।
दुसरी हे म्हणसर नाचना. तरी लिंबू आनी मिरसांग लावन फाटली कितलीच वर्सां जाली कृष्णा नायक ह्या व्हॅनीक धांवडायता. ऑल सावता एकूच गाडी आणि ड्रायव्हर एकलोच हांव. माझे नाव कृष्णा नायक. कृष्णा नायक न्हू? हय. एस. दक्षिण गोंयान 8 लाखा वयर लोकवस्ती, 10-12 पुलीस स्टेशनां, बरो वायट प्रसंग सांगून थारावन आनी प्लान करून येना. एक गाडी कशी पावतली? 4-5 हर्स व्हॅनी जायच. आणि तिजी जे सिच्युएशन पळयलें तो सारको एक डबो सो आसा आनी ते गाडयेक एकूच ड्रायव्हर आहा. जर कितें एक्सिडेंट बिडेंट जालें केन्ना तो जेवता बिवता जाल्यार न्ही ताका ते खूब त्रास जातात. हांव मागता सावथ गोवाचे SP कडेन एक प्रपोजल घालपाचो गव्हर्मेंटा कडेन आनी एटलिस्ट एक 2-3 गाडयो आमकां प्रोवायड करपाच्यो, जश्यो हेल्थाक लागून 100 मोटरसायकल दिल्यात, जावं हेल्थाक लागून जश्यो आमकां एम्ब्युलन्स आहा 108. तेच भशेन एक 2-3 हॉर्स व्हॅनी ओन्ली फॉर दीस थिंग पोलीस रिलेटेड. आनी तेन्ना ते प्रपोजल घालून थोडे दिसां भितर मानून घेवपाचो. हो एक इश्यू हा पळय व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आनी इंट्रस्ट ऑफ पुलीस. जालां कितें आमचे सावथ गोवात 12 ते 13 पुलीस स्टेशन आहे आनी 12-13 पुलीस स्टेशन जे आहे पळय तातूंत एकूच आमकां पुलीस एम्ब्युलन्स आहा. ते जाल्यार पोन्नेले एम्ब्युलन्स ओल्ड एम्ब्युलन्स आनी एकूच ड्रायव्हर आहा ताका. आयज आमच्या रुमडामळ पंचायतीन एक रेजोल्युशन पास केल्लें आसा की आमच्या पूर्ण सावथ गोव्याक एकूच हॉर्स व्हॅन आसा. रस्त्यार कितें जाता, एक्सिडेंट जाता जाल्यार ती एक हॉर्स व्हॅन सगळ्याक पावपाक शकना. कित्याक कारण 12 पुलीस स्टेशनां कारण आसना कारणान आमच्या मडगांव पुलीस स्टेशनार एकूच हॉर्स व्हॅन आनी एकूच ड्रायव्हर आसा. आनी ती हॉर्स व्हॅन आसा ती सारकी सुद्दां कंडिशनान, कदाचित वाटेर बंदूय पडपाक शकता. सो त्या खातीर हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता की आमच्या पूर्ण सावथ गोंयान जवळ जवळ 3 ते 4 एक हॉर्स व्हॅन दिवची. आमी दक्षिण गोंयची कलेक्टर अंजली शेखावताक मेळ्ळे. ती कॅमेरार उलोवंक तयार ना. फंड आसा मात पुलिसा कडच्यान खंय तिका कसलो प्रस्ताव आजून मेरेन तरी आयिल्लो ना. फुडें मागणी आयल्यार खंय हॉर्स व्हॅन दिव येता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. म्हापशा आशिल्ल्या उत्तर शिक्षणीक विभागाची बिल्डींग सापूच गलगलाक आयल्या. स्लॅबाचे कपचे पडटात, वण्टीक वेरो गेल्यात. आज कोसळटा फाल्यां कोसळटा अशी परिस्थिती. बिल्डींग 40-45 वर्सां पोरणी. 220 भुरगीं थंय शिकतात. भुरग्यांच्या बऱ्या वायटाचो विचार करून तरी नवी बिल्डींग बांदची म्हणून म्हापशेकार मागतात. पळय आमचे 3-4 जाण भुरगे शिकता हांगा. परत पडल्या की कोण जबाबदारी घेता हेज्यो? सगळे फुटला मरे बिल्डींग. हांगा 4 जाण शिकता म्हाजे भुरग्यो. तरी बी कितें पडल्या बी कोण जाल्यार ती जबाबदारी कोण घेता हेज्यो? इतले सरकाराची बिल्डींग आहा ते खंय तरी घालून दी मरे हांकां. आनी पयले 5 विकेटाची घालता म्हणून सांगलेली, आतां खंय घालूंक ना कांय ना. पळय हांगाच शिकता भुरग्यो. कितें तेंची जबाबदारी कितें आहा? काय फॉर्मॅलिटी ना, काय ना. बाजू बघताय एक बिल्डिंगला गेलेले क्रॅक, त्याच्यानंतर आता ही घसरगुंडी. ज्यावेळी लास्ट टाइम ज्यावेळी कंप्लेंट केली त्याच्यानंतर हा वरचा पत्रा बदलला गेला. पत्रा बदलला पण त्याच्यावर कलर काढला नाही. त्याच्यावर पुन्हा त्या मुलांना खेळण्याचा प्रॉब्लेम होतो. आता हे आपलं अवघड आलं. ही अशी सर्व बिल्डिंगची अशीच स्थिती आहे. मागून बघा, पुढून बघा, कुठूनही अशीच आहे. थळावो नगरसेवक तुषार टोपले सांगता ते प्रमाण ताणें मुख्यमंत्र्या मेरेन विशय पावयला. म्हापशा पालिकेन ही बिल्डींग मोडून परत बांदची म्हणून थारावूय घेतला. ही बिल्डींग बरी रिन्यूड जावंक जाय. त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर भाई हांवें नोव्हेंबर म्हयन्यान एक मेमोरेंडमूय दिल्लो आसा. आनी त्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर भाई हांगा येवन तेंच्यांनी स्वता सायट इन्स्पेक्शन केलें. तशेंच नोव्हेंबर 2017 जी नगरपालिका बैठक जाली, ह्या बैठकीन ही इमारत तोडून पुन्हा बांदची अशा प्रकारचो ठराव सुद्धा संमत जाल्लो आसा. म्हणजे भितून हांवें कितें म्हटलेलें आसा की बेसमेंट पार्किंग करुया, ग्राउंड आनी फर्स्ट फ्लोर स्कूल दिवया, सेकंड फ्लोर आमी एडीआय ऑफिस दिवया, थर्ड फ्लोर आमी परमनंट बाल भवन केंद्र दवरुया आनी फोर्थ फ्लोर आमी एक कॉन्फरन्स रूम दवरुया, जेणे करून सगळ्या तरेची सुविधा एकाच ह्या इमारतीन सगळ्या भुरग्यांक गावतली. आयज आमी पळयतात की बाल भवन केंद्र
जे परमनंट व्हेन्यू हांव कित्याक मागता तर हेच्या पयलीं ते एका स्कुलान आसले, त्यानंतर ते दुसऱ्या स्कुलान पावले. जशें ते स्कुलाचे मॅनेजमेंट तांकां धांवडटा तशें तांकां तेंची सोय करूच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी भोंवचें पडटा. आमी आज पळयता की 220 भुरगे ह्या सरकारी शाळेंत शिक्षण घेत असल्या कारणान आज आमकां दिसता की त्या भुरग्यां कडेन आमी खंय तरी तेंची रिस्क आमकां आसा, तेंच्या जिवा कडेन आमी खेळटले. कित्याक हे बिल्डींग आज केन्नाय एक तेजो कपचो कोसळत आसा आनी फाल्यां खंयच्या भुरग्याच्या तकलेर पडलो आनी फाल्यां कितेंय अनर्थ घडलो तर ताका आमी दोश कोणाक दिवचो. तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन पुन्हा हांव विनंती करतलो की ही जातातल्या बेगीन म्हणजे प्रायोरिटी बेजीसचेर ही बिल्डींग रिकन्स्ट्रक्ट करची. भुरग्यांच्या बऱ्या वायटाचो विचार करून तरी नवीन बिल्डींग बांदची म्हूण म्हापशेकार मागतात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.